मिनिट उलयता कित्याक तुमी सीएमाचो रागा बद्दल उलयलो आनी तुमचो सारको पॉयंट फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी केन्ना सीएमाक इतलो राग आयिल्लो पळयलो तो उलयता हांव जस्ट बॅकग्रावंड दिता कित्याक एज गोंयकार सुद्दां वंदे मातरम सामको सामको सो सांगले आरएसएसचो कोणूच ना म्हणून त्यांनी सगळी माहिती दिली. सीएमाक इतलो राग कित्याक आयलो सीएमाक राग कित्याक आयलो यांनी ना म्हटले म्हणून ना म्हणजे राग कित्याक आयलो पूण जर ताणें जें म्हटलां तें खरें नाशिल्लें सीएमाक राग येवंक जायनाशिल्लो तो हांसूंक जाय आशिल्लो हो कितें उलयता काय म्हणून सगळे जे आरएसएसाचे आमदार आसा एसेंब्लीन ते हांसूंक जाय आशिल्ले ऑफकोर्स आरएसएसाचे आमदार खूब कमी उरल्या सगळे काँग्रेसीचे उरल्या तांच्या पार्टीन पूण तांणी हांसूंक जाय आशिल्ले इफ इट वॉज अ एस्टॅब्लीश फॅक्ट की बाबा आरएसएसाचो तो व्हडलो रोल आशिल्लो आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामान जाल्यार ते म्हणूंक जाय आशिल्ले बाबा वेनजी कितें उलयता हांसपाचें आशिल्लें इतलो राग आयलो म्हणजे इट इज अ क्लियर सायन की जे वेनजी उलयला तातूंत कितें तरी मातशें एक सत्य आसा म्हणून तांकां तें सत्य लागलें म्हणून माहिती दिली मरे सविस्तर सगळ्यांची नांवां सांगली हांव येता ताजेरूय येता सो ताणें कोणाची नांवां घेतली हेडगेवाराचें घेतला ओके आणि सावरकरांचे घेतला लोकमान्य टिळकाचे घेतला तांणी शिवराम राजगुरूचें नांव घेतलें शिवराम राजगुरू कोण जो वेनजीन स्वता म्हणिल्लें की बाबा शहीद भगत सिंग सुखदेव आनी राजगुरू जेन्ना फाशीचेर चडले तांच्या तोंडार हांसो आशिल्लो आनी ते वंदे मातरम गायत ताणें तो फाशी आपल्या गळ्यार घेतली म्हणून तशें तुमचे 4 कोण तरी नांवां सांग अशें ताणें म्हणिल्लें राजगुरू जेन्ना सीएम म्हणटा की शिवराम राजगुरू आरएसएसाचो मनीस दिस इज अ लाय सीएम हॅज मिसरिप्रेझेंटेड द फॅक्ट्स आनी हें हांव म्हणना शिवराम राजगुरूचे नातू जे आसा तांची नांवां सत्यशील राजगुरू आनी हर्षवर्धन राजगुरू हें कोणें म्हळें की तो आरएसएसाचो मेंबर आशिल्लो म्हणून एक आरएसएसाच्या प्रचारकानूच आपल्या पुस्तकान बरयलें शिवराम राजगुरून स्वता केन्ना म्हणूंक ना आपूण आरएसएसाचो मनीस म्हणून नाय ताच्या नातवान सांगलां की आमकां ताणें केन्ना सांगूंक ना आनी ताणें क्लियरली सांगलां आरएसएसान केन्नाच शिवराम राजगुरूचें नांव घेवचें न्ही म्हणून आपलो म्हणचो न्ही म्हणून बिकॉज ही वॉज अ फ्रिडम फायटर नॉट एन आरएसएस मेंबर सो हे पॉयंट सीएमान फाटीं घेवंक जाय ही शूड अपॉलोजायज फॉर टेकिंग क्रेडीट फॉर द सॅक्रिफायसीस ऑफ शिवराम राजगुरू वेनजीन कितें म्हटलें वेनजी ओनली सेड दॅट तुमी आज जी वंदे मातरमाची डिबेट करता ती इशूचेर जावन न्ही वंदे मातरम जे शब्द आसा जे शब्द आसा वंदे मातरमाचे त्या इशूचेर जावन न्ही तुमी तुमच्या सरकाराच्या कामानूय कांय वंदे मातरमाची तुमी वंदना करिना नाय तुमी जेन्ना वंदे मातरम आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो एक सावंड ट्रॅक आसलो तेन्नाय तुमी काम केलें ना हो पॉयंट ताणें केल्लो वॉट डीड ही से सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम म्हळ्यार कितें बरें उदक तुमी म्हादय विकल्या म्हळें ताणें सुफलाम म्हळ्यार कितें बरी फळां फुलां बरी पीक आसपी जमीन तुमी लँड कन्वर्सना करून ह्यो जमनी नाश केल्या मलयज शीतलाम म्हळ्यार कितें बरें वारें आज एक्यूआय दिल्लीच न्ही गोंयान 100-200 पाविल्ले आसा सो वेनजी ओनली सेड दॅट यू स्पीक ऑन द इश्यूज इफ यू रियली वॉन्ट टू गिव ऑनर टू द पोयम वंदे मातरम सो हांव कितें म्हणटा आमी परत ह्या इशूचेर येवया वेगळ्याच डिबेटीचेर वचूं नये जर भारतीय जनता पार्टीक ह्या इशूचेर आरएसएसाच्या इशूचेर जर डिबेट करपाची आसा वी आर रेडी वी आर नॉट चॅलेंजींग बट वी आर रेडी फॉर द वी आर रेडी फॉर द डिबेट एज प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी आय इन्वाइट माय काउंटर पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बाब दामू नायक if he is interested, if he wants to put his points on record, आम्ही एक वेगळी डिबेट करूया ऑन आरएसएस रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल पूण ती असेंब्ली नंतर करूया असेंब्लीचो टायम आता ह्या मुद्द्याचेर वेस्ट करू नये लेट अस टॉक अबाउट द इश्यूज अँड लास्ट पॉइंट आय वॉन्ट टू मेक इज काल सीएमान म्हटलां की वेनजी हॅज नो राईट टू से दिस अँड से दॅट आय एम सॉरी वेनजी हॅज द राईट टू से एनीथिंग इन द असेंब्ली ही इज प्रोटेक्टेड बाय द मेंबर प्रिविलेजीस आनी सीएमांनी आपल्या कितें ते आपल्या इनर सर्कलान जो वागता पळय न्ही ते असेंब्लीन वागचें न्ही दीस इज अ हावज ऑफ द पीपल आनी लोकांचो रेस्पेक्ट दवरपाचो ही शूड स्टँड हियर आन्सरेबल टू द पीपल ही इज नॉट हियर एज द जस्ट द सीएम ही इज हियर टू आन्सर टू द क्वेश्चन्स रेज बाय द ऑपोजिशन सो तांणी कोणाचोच हक्क उलोवपाचो हक्क काडचो न्ही आनी आमी हाजो पूर्ण निशेध करता ओके आज आमचे असेंब्ली वयता लोकशाहीचें मंदीर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी काल जे भाशेन सगळे इतली तांबडी जाले आनी इतली जो भाशेन अटॅक केलो आनी सॉरी म्हणून म्हाका आज एकूच सांगपा जाय आरपोरा इन्सिडंट जाली थिंग इतली 25 लोक मेलो तुमी सॉरी म्हणपा जाय
गोंयच्या लोकांक चीफ मिनिस्टरान सॉरी म्हणपा जाय. सगळे काल मेंबर जे म्हाका सॉरी म्हणटाले गोरजे भायर तेम सॉरी म्हणपा जाय. तुम सॉरी म्हणला वयल्यान तुम आतां एक कायदो काडपा आहाय, आतां बील काडपा आहाय, हें सगळें प्रोटेक्ट करपाक. सो काल जें जालां आय स्टँड बाय वॉट एवर आय स्पोकन द फॅक्ट्स. We do not want to drag this. Today is another day. There are a lot of discussions to be taken up today. अजून कुसान आमी कोर इश्यूज गोंयचे जे आहे तेजे चर्चा करपाक मागलेले आहा ते अजून येयल्ले ना. टायम मागलो, रोमियो लेना जे इन्सिडंट जाले, आरपोरा इन्सिडंट जालो ताका उलोवपाक टायम मागलो, अजून दिल्ला निमाण दिसा वयले. आमांनी स्पेशल टायम मागलो 10 चार्टर डिमांड्साचेर, तेजे 39A 17(2) हे सगळे क्लॉजीस आहा, हिल कटींग आहा ताकाय टायम मागलो, हे अजून येयल्ले ना. सो खुबशे इश्यूज आहा, हे सगळे डिस्कस करपाचे. हिस्ट्रीचे जे हांव उलयलां, मुगे हिस्ट्री जी म्हाका खबर आहा आनी जे पुस्तकाचे हांव वाचलां ती हिस्ट्री हांवें काल मांडल्या आनी ते हिस्ट्रीचे रॉंग कांयच ना, इतलें मुगे मागणें. बट जे भाशेन ते रिएक्ट केले, ते आरपोरा लोक मेले तेन्ना देखून तेंगे इतली रिएक्शन आसना. म्हणजे तेंकां लोकां मोरनाचेर वेराई जेन्ना स्टॅम्पेड जाली थिंग लोक मेलो, थिंगाय तेन्ना कांय जावंक ना. सो म्हाका दिसता दे हॅव टू लोकांन आयज चोयली तेंगे रिएक्शन. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम, हे पयलो पावट न्ही. हांव अशें म्हणपाक सोदना की हे अशें कित्याक करता. तुमी इतली मेजॉरिटी आहा मरे, 33 जाण तुमी मेजॉरिटी आहा थिंगा. आतां तुमी 33 जाण आसतना आमी जेन्ना एक मुद्दो मांडटा तुका तो ओपोज करपा जाय, तूं ओपोज कर. यू डोंट टेल अस दॅट दीस इज नॉट रायट, हें उलोवपाना तें उलोवपाना, गरज ना. इज RSS वर्ड अनकॉन्स्टिट्युशनल की असेंब्लीन म्हणपाकूच जायना हें उतर. तशी अशी परिस्थिती दाखयली तेमी काल. RSS ही 3 उतरां अनकॉन्स्टिट्युशनल, ताका लागून तें काडून उडोवपाचें, गलत रॉंग उलयलें तें. सो आय थिंक दीस इज नॉट द रायट बिहेवियर. वी हॅव स्पोकन इन द स्पिरीट ऑफ वंदे मातरम. तेमकां आज वंदे मातरमाचेर सरकार जो तर कंपेर केलो तांगे कंपेरिजन सारकें जमनीर पडटा. म्हादयसान कॉमेर्स जावं, कन्वर्जन्सान जावं, हें सगळें करता तितलें लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जावं, हांगे सरकार जमनीर पडटा. म्हादयाचेर जरी तर उलोवपाक लागले जाल्यार पयलींच उतर जे वंदे मातरमाचे आमी उलयताय, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वॉटर, क्लीन वॉटर एंड गूड वॉटर. सो वॉट आर वी ट्रायंग टू डू. कसली कंपेरिजन आज गोंयकार कितें सोदता. फकत बरे भाशेन पाठ केले आनी उलयले, संस्कृत उतरां प्रोनावन्सिएशन सारकें जालें. आमी साश्टी न्ही रे, आमकां गोडे चुकोन ती स्पेलिंग बी सामकें आमच्या तोंडांतल्यान येना एक पाटी. अशें म्हणपाक जायना की आमी पेट्रियोटीक न्हू, आमकां मोग ना. अरे मोग म्हणटा कितको न्हू, मोग म्हणटा तो उतरान दाखोवपाचो हांव मोग करता मोग करता. मोग म्हणटा तो करन्यान न्ही रे. मोग म्हणटाय तो आम आज भाट इंकनाय आनी आमगे भाट कन्वर्ट करनाय, आम दोंगर कातूनाय, आम म्हादय इंकनाय, हो मोग न्ही रे. रिवर्स हाल आमी आतां प्रोटेक्ट करपाक कॉमेस केल्ली आहा, हो मोग. आमकां जात ते भाशेन आमी करता, हो दाखोवप न्हू मोग म्हणटा आनी कितको दाखोवप. सो आय थिंक आज जी चर्चा जावची आहा, वी आर गोइंग टू फायट, वी आर गोइंग टू स्टँड, वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट गोवा अँड गोवन्स आर प्राऊड ऑफ हॅव्हिंग दीस ऑपोजिशन, and we are going to make every Goan proud by making sure by raising all their democratic rights and their points to the Okay, thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.